सुरवातेक आमी गायन करूया. गायनाचो अंक 836, पेज 20. बाप्पा आमचो तूं मोकोताय, आमचे मोदें जेजूक धाडटाय. अमोक ओळखून दिन वाचताको आपले जिवीत तुका भेटो. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावात विश्वास मोकूच जाता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावात विश्वास मोकूच जाता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज पवित्र सभा सगळ्या सादा भक्ताची दोबाजीक परब समारंभ था. जायते सांत भक्त आसात तांची नांवां वडी आमी आयकल्यांत आनी पवित्र सभेंत तांकां मानाचो सागो दिल्लो आसा. पूण जायते जे जेजूचे पावलांनी चलून जिवीत आपले करचून ह्या मानाच्या जाग्यार आल्यात, तांचे वडी नांवां पवित्र सभेच्या वळेरींत व आमच्या दोळ्या मुखार घुडिनात. ह्या सगल्यांक एके भाशेन धरून आयज तांकांच फुडें घालून आमी देवाचे कृपेचें बरेपण जडून घेवंक आनी वाटेन चलूंक आमकां कृपा मागून हे भेटेंत आमी वांटो घेवया. आनी दोबाजीक पळोवप आमकां सगल्यांक फायद्याची जावंक देवा मुखार आमी सगळीं किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया. सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत घेवन सदांच वार मारी सगल्यांक दोतोरांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor. Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor. Somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor. Moima deva kusorki, ani shanti tacha isa sansari. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सर्वोद्वेदा देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखाणटा. मोहिमा देवाक उचोरकी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता
सोम्या देवा देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काताय आमची काकूत कोण तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे महिमा देवाक उर्सोर्गी आनी शांती ताच्या इसा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवाक उर्सोर्गी आनी शांती ताच्या इसा संसारी आमेन. प्रार्थूया. सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सगळ्या तुझ्या भक्तांक तुवें दिल्लें जैत एकाच दिसा समोरुमूक आनी जैता पासत तुका वाखाणूक आमी आयज हांगा एकठांय जाल्या. ह्या सगळ्या आमच्या जैतिवंत भावा भयणींक मुखार घालून हें प्रार्थन आमी विस्वासान करता. स्वर्गीतांच्या सांगाता आमी तुका वाखाणूक पावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सुभा कृपेन ह्या संवसारांत आमकां विस्वाशी सांबाळ. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चलयता देवा सासणाच्या सासणाक आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें जुवावान जिव्या देवाचो शिक्को घेवन दुसरो एक देवदूत उदेंतीन सान येता तो पळयलो. ज्या चौगां देवदूतांक संवसाराक आनी सोमदिराक वायट करूंक पदवी दिल्ली आसली ताका ताणें व्हडल्यान असो उलो मारलो. आमच्या देवाच्या चाकरांच्या कपलार एक शिक्को आमी मारीसोर तुमी संवसाराक वो सोमदिराक वो झाडांक वायट करूं नाकात. आनी शिक्को मारलोल्यांची संख्या हांवें आयकली. इस्रायेलाच्या पुता धुवांच्या सगळ्या कुलांती 144,000. हें जातोच कोणाच्यानूच मेजू नजो तसली एक भोव व्हड लोकांची उरपोज हांवें पळयली. सगळ्या देसांचो कुलांचो पोरजांचो आनी भासांचो तो लोक आसलो. धोवी आंगोस्त्रां न्हेसून आनी आपल्या हातांनी ताळयो धरून शिवासोणां आनी मेंढरां मुखार तो आसलो. ती व्हडल्यान म्हणटाली शिवासोणार बसलोल्या आमच्या देवाक आनी तशेंच मेंढराक जय. शिवासोणां जाणट्या आनी 4 जिव्या रोचना भोंवती आसले ते सगळे देवदूत सोदरे मुखार सोरपोट पडले आनी देवाक नमस्कार करून तांणी म्हणलें आमेन. वाखाणणी मोहिमा जाणविकाय दिनवासनी मान पदवी आनी बोल आमच्या देवाक सासणाच्या सासणाक आमेन. जाणटेल्या एकल्यान म्हजे कडे विचारलें धवे नेसल्यान ती कोण आनी खंय थावन ती आयल्यांत. हांवें जबाब दिलो म्हज्या सायबा तूं जाणाय. ताणें म्हाका सांगलें हो लोक निश्ठूर दुमाल्यांतलो सोलामोती पावलो. ताणें आपली आंगोस्त्रां मेंढऱ्याच्या रोगतान धुल्यांत आनी धोवी केल्यांत. देवाचें उतर हें. देवाचें पळोवपाक आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. असली मनशां देवा आमच्या तुजे मुखार पळोवंक आशेतात. सगळीं म्हणुया असली मनशां देवा आमच्या तुजे मूख पळोवंक आशेतात. सोरेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सगळीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक तांचेच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या.
ताणेंच तिका उदका वयर थीर करून दवरल्या. जबाब: असली मनशां देवा आमचे तुजे मूख पळोवंक आशेतात. सोरेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळत, ताचे पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितोल हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लोबदो ना, तसल्याच मनशांक. जबाब: असली मनशां देवा आमच्या तुजे मूख पळोवंक आशेतात. ताका एकल्याकूच सोरेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणदारा देवाची कृपा. असली मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजे मूख पळोवंक आशेतात, जाकोबाच्या देवा. जबाब: असली मनशां देवा आमच्या तुजे मूख पळोवंक आशेतात. भाग्योन जुवांवचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाची भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केले, कित्याक आमी खरेंच ताची भुरगीं. ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हजे मोगाच्या भुरग्यानो, आतांच थावन आमी देवाची भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातल्या तें आजून पर्यंत उगडापें जाल्लें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातल्या, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतल्या. हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू निर्बेळ शुध्द, तशी ताचेर हो बोरवासो दवरून आसात ती सगळीं आपुणूय निर्मळपणान जियेतात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. कोश्टतल्यानो तुमी, भार व्हरतल्यानो तुमी, म्हजेशी येयात सगलीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. लोकांची उरपंजी पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शिस ताचे सोयशे आयले. तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. कुशे मनान गरीब ती सुभागी, सर्गीचें राज तांचें. शांत ती सुभागी, प्रितूम तांचें दायज. रुदन करतात ती सुभागी, देव तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणाक थानेतात आनी बुकेतात ती सुभागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दोयाळ ती सुभागी, देव तांची दोया करतलो. काळजान निथळ ती सुभागी, ती देवाक पळयतली. सवस्थाय करतात ती सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी, सर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां ओकमान दीत, तुमकां दुमाळो दित
आनी सगळ्या जिन्साचे वायट तुमचेर आड उलयती तेन्ना तुमी सुभागी कुशाल आनी संतोश भरीत जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाकणे तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, अमेरिके देशांतलो स्टॅन स्मिथ जाचें नांव घोडी आयज इतले घोडी आमकां वळखना. पूण 1972-73 ह्या वर्सांनी संवसारांत भोव वर्ती नामना ताणें मेळयली. He was the best of the best in the world of tennis. टेनिस खेळांत संवसारांत एकदम उंच मोलाचे नामना ताची आसली. बाबीणानो, ताच्या नांवान जर इतली नामना आसली, भोव थोडे कडेन तारे हो मनीस तो एक क्रिस्तांवूय आसलो. आनी क्रिस्तांव कसो ताचे वागणूक के भाशेन सगळे क्रिस्ती बाबा तेचे मरेन आसा तेकूय तो घेवपा वतालो. He was a total integral person. तेच बरोबर ताचे स्वयं कोई इश्टागोटीचे. He was a friendly man. दुसऱ्या सवे इश्टागोट सोडूंक आनी एके भाशेन बरेपणान लोक असले वय ताचें आसलें. ताचो कोई एक इश्ट आसलो, ताचें नांव आर्थर ॲशले. तोवूय अमेरिकेचो एक खेळगडी. टेनिस खेळांत ताणेंय जायती नामना मेळयल्या. एका दिसाकूय तांचे मदें एके भाशेन एक मॅच आसली. दे वर बोथ प्लेइंग इन वर्ल्ड चॅम्पियन ऑफ टेनिस. ह्या कॉम्पिटिशनान दोगूय खंय एकामेकाच्या विरुद्ध ते भाग घेवन खेळटाले. आनी तांचे मदलो खेळ खंय एकदम बरो चलतालो. शेवटाच्या घोड्यांनी पावलेले आनी जेन्ना शेवटाक पावले, ह्या शेवटाच्या दोगांनी देवकायचे खंय सर्वांकूय दे वर टायड एट मॅच पॉयंट. निमणो वेळ ह्या म्हटल्यार एके भाशेन हे डिसायड जाता कोण जिखतलो. आनी जिखप्याक खंय संवसारांत उदीक नामना मेळची आसली. तेच बरोबर जायते पयशे तांकां मेळटले आसले. आनी असले वेळार जेन्ना when they were both tied at the match point, ह्या वेळार आर्थरान खंय एक बरीशी सर्व घातली. जे एके भाशेन एकाडो भोव अवघड आसली. पूण कित्या भितर रोखडीच खंय स्टॅन स्मिथान ती खेळून रिटर्न परत हावली. आनीक ह्या ताच्या रिटर्ना वरवीं तो खंय ही मॅच जिखलो. पूण भयणी बाबांनो, हे जेन्ना मॅच जिखलो, जे एम्पायर्स आसले ते खंय घुसपाक गोंदळाक सांपडले. कित्याक ह्या खिणान जे घडले ते एके भाशेन सोदून काडूंक भोव अवघडाचें आसलें. कोण जिखला कोण हारला हें ह्या खिणाचेर दवरलेलें आसलें. जरी ताचें हें खेळप सारकें आसलें जाल्यार तो जिखता. जरी खेळप चुकीचें आसलें जाल्यार आर्थर जिखतलो आसलो. आनी कितें काय ताणें सर्व केल्ली. तुवें हे भाशेन अवघड जातालें सोदून काडूंक ताणें पयलेच सुबाराक पयलेच बॉल ताणें रिटर्न केला. ताचेशी पावचे आदीं तो 2 फावटी ड्रॉप जावन आयला. हें सोदून काडूंकूय अवघड जातालें. जायते व्हिडियो फुटेजीस ताणें पळयल्यो. तातूंतल्यान खंय एकूय कडेन हें क्लियरली दिसोन आसलें. बॉल ताणें तोपक्याक उबारून काडला. ताचेशी पावचे आदीं तो 2 फावट जमणीक आदून तो पावला. हें सोदून काडूंक भोव अवघड जातालें. आनी असल्या खिणांत घुस्पल्ले आसतना टेनीस खेळाच्या
के भाशेन कायद्या प्रमाणे तांणी स्टॅन स्मिथ हाचे लागीं विचारलें ताणें बॉल काडलेलो ताचे लागीं विचारलें आनी ताणें खंय सांगलें वय बॉल तेन्ना वयर आसलो आनीक हें सांगना फुडें ताका खंय तो जिखणार म्हूण ताका जाहीर केलो बरी बाबा हे घडले उपरांत ताका खंय विचारलें आतराक जायते खंय कॉन्ट्रोवर्सी ताचे वयर निर्माण जाले जाल्यार आदरे खंय विचारलें वाय डिडंट यू कॉन्टेस्ट ताचेर ह्या डिसिजनाचेर तुवें तुजे न्हयकार कित्याक दाखोवंक ना आनी तेन्ना ह्या मनशान खंय आतरान जाप दिवन म्हणलें इफ स्टॅन सेज इट वॉज अप ताणें जर म्हणलें वो बॉल वयर आसलो ताणें काडलो ताणें सांगलें तें सोद I believe in the integrity of my friend. I trust his honesty. बरी बाबा न्हू ह्या मनशान म्हणलें हांव ताचेर खूब पाती येता आनी तो फूट सांगचो ना हें सोद हांव सोदन जाणा बरी बाबा न्हू ह्या मनशान पळयत हांव ताच्या इश्टाचेर पूर्णतायेन तो पाती येलो आनीक एक पातयेन पातयेवन ताच्या उतराचेर धरून ह्या मॅचचे डिसायडींग निर्वाम ताणें थारायलें भयणी बाबा न्हू आयज आमी सगळ्या सांता भोगताचो दीस आमी पाळटा आनी तुका बरें सगळ्या सांता भोगताचे फुडें जायतीं जशें आमी सांगलां नांवां आमी वळखता जांचीं नांवां सगळीं आमकां वाचून मेळटा जांचें जिवीत आमकां मेळटा पूण जायते हे वळेरीन आसात जांकां एके भाशेन आमकां वळूंक ना ह्या सगळ्या भक्तिवंतांची एके भाशेन आयज कितें उदगास करता आनी तांच्या जिवितान एक वटेन आमी पळयता तांणी आपल्या संपूर्ण जिवितान देवाचेर पातयेवन ते टोटली बिलीव्ड इन गॉड देवाचेर पातयेवन आपलें जिवीत तांणी फुडें व्हेलें बरी बाबा आयचे वाचपां आमकां सांगता ताचे पयले वाचपान बागेन जुवांवाचें हें एक दिसणें आमकां उगडापी केल्लें आमकां मेळटा आनी थंय सांत भक्त स्वर्ग राज्यांत मोहिमेन कशें येतात हें ते आमकां दाखोवन करतात आयचे दुसऱ्या वाचपान जो कांय बरें आमकां उगडापी करून म्हणटा तो एके भाशेन विवाद दाखयता सांत भक्त जावप म्हणल्यार आमी देवाचीं भुरगीं जावप बिकमिंग द चिल्ड्रन ऑफ गॉड आनी बरी बाबा न्हू ह्या सांता भक्तांनी ही वाट एके भाशेन वेंचून काडली जी वाट जेजू आयज शिव वर्तमानांत आमकां शिकयता आनी खंयची वाट काय भाग्याचें जिवीत आमी जिवंक भाग्याचें जिवीत एके भाशेन कठीण आनी अशीर वाटेन चलपाचें जिवीत ही वाट तांणी वेंचून काडली आनी आपल्या जिवितांतल्यान तें जिवंक वावुरलें बरी बाबा न्हू ह्या सांजेर आयज आमी हें करतना आमच्या जिवितान कितें आमी घेवचें काय जेजू म्हणटा म्हाका सुम्या म्हणून कोणूच स्वर्गा राज्यान भितर सरचो ना पूण स्वर्गार आसता म्हज्या बापाची कशी करता तोच की हें करून पावतलो पण बाबा न्हू आमच्या जिवितान आमी गणगणाचे जाल्यार आमी देवाचे कुशीक पयलो आनी वयलो जागो आमच्या जिवितान दिवची गरज सांता भक्तांनी हेंच केलें आपली कुशी पाटी दवरून देवाची कुशीक एके भाशेन ताणें पयलो वयलो जागो दिलो देवाची कुशी आमच्या जिवितान आमी जिवंक आमी वावरुया दुसरे स्वादेर सेंट थेरेसा ऑफ कॅलकटा थेरेस ते गोश्ट म्हणटा आमी व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू करच्यो गरज ना बागनपणाचें पावल चलूंक वो बागनपण आमच्या जिवितान आपणावंक व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू करच्यो गरज ना थेरेसा ऑफ कॅलकटा ते कोण म्हणटाले डू ऑर्डिनरी थिंग्स विथ ग्रेट लव आमच्या दिसा दीस पड्ड्यो सादी वस्तू गोडे घरान एक सारून मारपाची जायत गोडे जमनीर पडलेली एक वस्त उबारून ती पुत्या फावो त्या जाग्यार दवरपाची जायत सादी वस्तू ज्यो आमी करता त्यो व्हडा मोगान आमी करूंक गरज म्हूण ते आमकां सांगता आनी भयणी बाबा न्हू असल्या पावलांनी वेन वी डू ऑर्डिनरी थिंग्स विथ ग्रेट लव हे आमच्या जिवितांतल्यान आमी एके भाशेन वागून चलोवंक व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू करच्यो गरज ना
दिसा दिसपट्ट्या जिवितान आमच्यो दिसा दिसपट्ट्यो साद्यो वस्तू एके भाशेन व्हडा मोगान आनी बरेपणान आमी करूंक त्यो वावरुया. तिसरी स्वादेर भगवंत हे सगळे एके भाशेन आसात ते आमकां एक नामुणे आमच्या जिवितान. लेट अस मेक देम अ रोल मॉडेल इन आवर लायफ्स. आमच्या जिवितान तांकां एक नामुणे आमी करुया. पूण बाबा न्हू व्हडले व्हडले वयस वचची गरज ना. घोडे आमचीच आयज आमी उगडास करुया. आमचीच गोडची घोडे म्हजो आवय म्हजो बापूय म्हजो शेपाय म्हजी शेमाय जी घोडे मरून गेल्ली आसात तिवूय घोडे ह्या वळेरींत भगवंताचे वळेरीन आसात. कित्याक ह्या संवसारांत जियेतना तांणी आपलें एक एक पावल देवाचे कुशे प्रमाणे मांडून हाडून भगवंताच्या बरेपणान चलून क्रिस्ती तत्वां आपल्या जिवितान ती जिवंक वावुरल्यांत. सादी वस्तू आपल्या जिवितांतल्यान एक भाशेन असादारणपणान तांणी केल्यात. पण बाबा न्हू ह्या आमच्या मोगाच्यांक एक भाशेन ही घोडे आमकां एक सांत भक्त कशी तांकां आमचे नामुणे कशें आमी घेवया. आनी एक भाशेन ह्या सांत भक्तांचें जिवीत आमच्या आवय बापायन आमकां दाखयल्लें हे बरेपणाचें आनी बागेनपणाचें जिवीत दिसा दिसपट्टी आमच्या जिवितान एके भाशेन आमी जिवया. सादेपणान क्रिस्ती तत्वां आमच्या जिवितांतल्यान आमी वेव्हारांत घालुया. हेंच करूंक आमकां सगल्यांक हे सांत भक्त खेरीत एक नामुणो जावं आनी देवाची कृपेच्या बरेपणान हेंच जिवीत आपणावंक खेरीत कृपा आनी बोळ सगल्यांक आमकां बेडे बोल हे भेटेंत मागुया. सगळे आमी उबी रावुया आनी वेळार आमचो सण एकल्याचो भावार्थ सगळे आमी सांगातान आनी एकाच तळ्यान उच्चारुया. सतमानता देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गार पृथ्वीच्या रचनाराक जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सगळ्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो आंकवार बारीकान सोरबलो पोसपुरात खाल तांय क्रूस बसले ताका क्रुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका पिलो तो मेल्ल्यामध्ये येवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार सोडलो सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्यान बसला सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकाचे भक्षणे कुडीचें जीवनपण सदांचें जिवीत आमेन. आनी बाबार्थान ह्या वेळार आमचे जण एकल्याचे गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापान, फिलीप नेरी आमच्या गोली बापान आनी सगल्या यादनिका पासत कुटुंब्यांतली आत्मिकताय सदांच गोड दवरूंक आनी आपल्या हाताखाल आसलोल्या पोरचेक सदांच पवित गरब्या सारकी ओखण जिवाल आनी खुशाल करूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोनिया देवा आयकामचो ताळो मुक्तीपणान मागता उलो. आमच्या राजकारणी मनशांनी नितीन आनी जबाबदारेन आपले कायदे पाळूंक मनशाच्या जिविताच्या देण्यांक तांणी मान दिवंक बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयकामचो ताळो मुक्तीपणान मागता उलो. आमच्या कुटुंब्याच्या जोडप्यांच्या एकवटाचेर बापान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक तांचो गराबो भुरग्यांच्या देण्यांनीन भरून तांकां सदांच खुशाल दवरूंक कुडियात्म्याची भलायकी तांकां फावो करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोनिया देवा आयकामचो ताळो मुक्तीपणान मागता उलो. हांगा हाजीर आसलोल्या सगल्यांचेर आनी अदीक करून काजारी जोड्यांचेर देवाची कृपा मागुया. ताणेन
काजाराच्या कुटुंबाचेर आपली नदर मारून लग्न बेसाच्या पवित्रपणान भोक्तीपणान जिवंक आनी सदांच एकामेकाक विस्वाशी रावंक भाग्योन जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. Doria deva, ai kam sotaro, bukti ponan marta ulo. बोधर बाबा आमची किरीत मागणी वेळा तुझे मुखार आमी दवरल्यान तुझे उदारपण बरेपण सगल्यांक आमकां फावो कर. सगल्या कुटुंबाचेर तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. कुटुंब सेवे खातीर अवतात आमच्या 2 प्रांताच्या केंद्राचेर तुजो किरीत आशिर्वाद घाल आनी सगल्या तुज्या बरेपणान उदारपणान आमचे पावलां आमी चलूंक आनी दर एक कुटुंब तुज्या बरेपणांत तुका मानता तसलें जावं क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं. आमेन. भेटवणे वेळार आमी गायन करुया. गायनाचो अंक C33 पेज 42. सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना. 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 कुडानी आत्मो तुका दिता, तुका दिता बापा. कुडानी आत्मो तुका दिता, तुका दिता बापा. म्हजे भयणी बाबांनी आमचें बलिदान सरपदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातूंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाल बापा, जेजूच्या मरना आनी पुनर्जीवनपणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या भक्तांक तुवें जैतिवंत केलें आनी अमर जिविताक तुवें पावयलें. ह्या वेळार ती आमचे भोंवती आसूं भावपणाच्या मोगांत आमचे खातीर विनंती करतात म्हूण आमी स्वत मानता आनी तांचे पासत तुका दिन वाचून हो योद तुका समर्पिता. तांचे विनवणेन ह्या योजना वरवीं आमचें जिवीत फळाबरीत जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सव्वे आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वदां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो निधीच्यान आमच्या सोण एकल्याच्या फायद्याचो आमच्या आवयचो स्वर्गीच्या जेरुजाल्याचो आयज करता आमी उत्सवाचो दोबाचो. तुवें मोहिमेक पावयल्ल्या आमच्या बाबा भयणीचो शासनाक गाजता वाकाडणेचो थाळो पळोवन प्रताप आपल्या वर्त्या वांगड्याचो पृथ्वेर फुलता संतोश पवित्र सभेचो. आमी तुजी असोक्त वाटसर भुरगीं बाबाताच्या उसवाडान चलून बेताव ती आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपांत पावूंक शेकी. फुडें सरता दाबी दाबी आनी समेज तुज्या दुतां भोगतां सांगाती आदांसता निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता. Povit, 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 dolbarazzo sorvesportu, sorgari sosan, bolla tucia voivova, sorgi tu casoiso,
Soy, soy, soy. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सोय. उसर्गी दुखा सोय सोय. Soy, soy, soy. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कश्ट मरण ससुकवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेसपुरी शेवण जातूच ताणी काच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बॉक्स निमेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bhavataso good for good to ya. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर उरता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या हेण्याक आमी ओद्रेकता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणेन उडगास करता. आनी हो जिविताचो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतेल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेर आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकृत कर. तांकां तुजे इश्टा कडेन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ह्या गांवांची येतल्या सगळ्या आमच्या भाव भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती बागेन झुजे तुज्या पोथी, बागेन झुजे वाज, बागेन फ्रांसीस शावेर, पदवासो बागेन दांतन, बागेन दोन दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सर्वंडारान जेजून आमकां शिकयल्या
तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तारणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार, दया करून जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या नांवांत आमी बरोबरशें नोंदरेकता. तर आमकां तुज्यो दार काकुदीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राज व्हडली पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. चोची येता आनी रासवत चोरिताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमजाच्या वेळार आमी गायन करुया. गायनाचो हांग D35 पेज 66. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. पांच विचार तुजी चळवळा, थंय म्हाका विसतू दिताय. तोंड उदका सरी पावयताय, तोंड उदका सरी पावयताय. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. थंय मोच्या आत्म्याक जीव भरताय, मान राखून तुज्या नांवाचो.
नीज मार्गार म्हाका चोरयताय नीज मार्गार म्हाका चोरयताय म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन. प्रार्थूया. देव आमच्या मोगाळ बापा सगळ्या तुझ्या पवित्र जाल्ल्या भक्तां सवें तुजीच अजापून पदवी आनी उगवणीत पवित्रताय संतोष बरीत काळजान आमी वन दिता स्वर्गार आमकां आशेवन रावतल्या बाबा भयणीच्या आदारान आमी हांगा वाटसुऱ्यांच्या जेवणांत वांटो घेता थी तुज्या मोगान दिसान दीस अदीक वाडूं दिसान दीस अदीक पवित्र जावं आनी शेकी तुज्या मोहिमेवंत भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो जावं या मी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. आयज मेसाचे मांडावळ केल्या चोपडे समुदाय तांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा येता त्या आयताराक मेसाची मांडावळ करूंक बाटीर समुदाय फाल्यां समेस्त मेल्ल्या भावात्याचो उगड्या सेवेक वता मीस करूंक आमचे PPC वांगडी हे मीस आमी लायव्ह स्ट्रीम करतल्या तुमी घरा लागीं वचून तुमी ह्या मिसांत वांटो घेवं येता मीस सकाळीं 7 वाजता जातली ह्या दिसांनी आनी करीत ह्या सुमानान अदीक करून आमच्या मेल्ल्या बाबात्या पासत आमी मागुया आमचे फिरगोस पत्र आशिर्वाद हाचेर कोणाकूय तर एड घालूंक जाय जावं बर्थडे काजाराच्या दिसाची मरणाच्या उडगासाची वादी तांणी ऑफिसांत येवन आपले एड नोव्हेंबराचे 20 तारीख पर्यंत आमकां हाडून दिवची गुड समॅरिटन फंड हाच्या आदारान एक घर बांदपाचें काम आदीं हातान घेतलोलें ताचो हिशोब हाडून दिल्लो आसा कोणाक तर पळोवंक खोशी आसा तांणी मंगळार आनी बुधवार दीस ऑफिस टायमार येवन पळोवंक जाता कॉफ्रारिया कळोवंक मागता ह्या वर्सा मार्च एप्रिल 2020 एग्जामीक जी कोण भुरगीं 10वी 12वी आनी डिग्री एग्जामीन हाय मार्क्स घेवन पास जाल्यांत तांकां स्कॉलरशीप ते फावो करता लागू जातल्या भुरग्यांनी आपली मार्कशीट्स ह्या म्हयन्याच्या नोव्हेंबराचे 15 पर्यंत कॉन्फ्रेरे प्रेसिडेंट आग्नेलो डिसोजा हाचे लागीं वो एअर कमिटी मेंबरा लागीं तुमी दिवचे म्हूण मागता
देवाचे कृपेन आनी पवित्र सुबेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरतात. ही तांची दुसरी चीट. जोसेफ डिसोजा, आंकवार पूत गाब्रियल कायतानो डिसोजा आनी लेपोल्दिना डिसोजा, विठ्ठलदास मोर्ची आनी क्लॅरिसा जुलिया डिसोजा, आंकवादो कुस्तोदियो पाउल डिसोजा आनी क्लाउदिना जुली डिसोजा गांवांत गिरी. हांचे मदें कसली आडखळ आसा जाल्यार सांगून दिवचो कायदो आसा. तशेंच काजार जावंक फुडें सोदता कॉन्स्टंट फेर्नांडीस आंकवार पूत, मारियानो फेर्नांडीस आनी प्रिसियोसा फेर्नांडीस गांवांत कुंचेली आनी आर्कांचेला डिसोजा आंकवार दो, रोमांव डिसोजा आनी डेल्फिना डिसोजा, विठ्ठलदास मोर्ची. ही तांची पयली चीट. हांचे मदें कसली आडखळ आसा जाल्यार पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे सांगून दिवंक तुमकां कायदो आसा. आमच्या फिरगोस तोरणाट्याचे आमी किरीत दिनवास आठयता. प्रेस्टन, डॉमिनिक, ग्लॅडविन, एन्सन, रिकार्डो, विल्सन, जॉन, वॅलेन्सियो, वेल्डन, नॅश, आसिफा आनी फ्लाविना. तशेंच भाव मेनिनो आनी भाव स्टिफन हांचेय आमी आभार मानता. गेल्ल्या आयताराक येवन इगोजेचे बांक काडून हॉलांत घालूंक आनी इगोज नवे गरजे प्रमाणे मार्क करूंक आपलो किरीत वेळ दिलो आनी उमेदीन सांगातान वावर केलो देखून तुमचे आमी उपकार आठयता. मिलाग्रेस सायबीण तुमकां आशिर्वादान भरतली. तुमच्या मेल्ल्यांचे फोंड नेठूंक सोंपें जावंक सिमितेरीन जें तोंड जाल्लें तें कातरूंक आनी सिमितेर साफ करूंक आदार दिल्ल्या भाव डॉमिनिक सोजा पाटील आनी भाव प्रेस्टन हांचे आमी उपकार मानता. तशेंच फुडल्यान आदारार तशेंच कंपाउंडान तोंड काडून आनी सारून मारून सफाई केल्ल्या भयण गंगा आनी लुडीन हांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. नवे मांडावळी प्रमाणे आमचे फिरगोचेंत संस्कार सबरमूंक तयार जावंक आदार दितल्या कोऑर्डिनेटींग कमिटी वांगडी एंथनी डिसिल्वा, विवियन, रोशेल आनी एंथनी डिसोजा हांचे आमी उपकार आठयता. PBC वांगडाची सर्वे लिस्ट तयार करून ती वावुरली आनी आमी दिल्ल्या वेळा मदें ती हाडून दिली. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. जिविताचो प्रकाश नोव्हेंबर डिसेंबर म्हयन्याचे तयार केल्ले आसात. PBC वांगड्यांनी तुमचे समुदायाचे येवन व्हरचे. ह्या जिविताचे प्रकाश म्हापसांतल्यान हांगा हाडून दिवंक आमकां भयण स्विझल कार्दोस केरीत आदार दिता. ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच काल सांजे मुद्दम भिवन क्लार्क फावलिनान ते मांडावळीन घातले देखून ताचे आमी उपकार आठयता. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन घेवया. गायनाचो अंक F14 पेज 92. बाबण कोशीचो मोन एकठांय बापाक बोजून एका जेवणान बसून खुशाल जावेता जेजूक साक्षी दिवया जयकार हाडून चलया जेजूक साक्षी दिवया.